आद्वेंताचो पयलो आयतार. जराल प्रस्तावन. आद्वेंत म्हळ्यार येणें वा राखून रावचें जावन आसा. ह्या पासत आद्वेंताचो काळ कुरपेचो काळ, राखून रावचो काळ, तयार आसचो काळ म्हूण आपयतात. ह्या काळार पवित्र सभा जेजूच्या 2 येण्यांची तयारी करता. आद्वेंताचे पयले 2 आयतार जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत नियाळूंक उलो दिता जाल्यार उरले 2 आयतार जेजूच्या पयल्या येण्या विशांत नियाळूंक आपणे दितात. जेजूच्या येण्याक राखून रावचें सांकेतीक रितीन हर एक आयतारा प्रत्येक वाती पेटोवन दवरतें लितुर्जीक रिवाज जावन आसा. आज आमी आद्वेंताच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी ती आमकां जेजूच्या येण्याक बरवशान राखून रावंक उलो दिता. तर खऱ्या आनी प्रमाणीक तयारे वरवीं बरवशान जेजूच्या येण्याक आयती रावंक ह्या संभ्रमांत विशेश रितीन करपा मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. लोक देवातावन पाटी सरल्यात देखून इसाया प्रवादी देवाक बोब म्हणटा. देवा सर्ग उक्तकन सकलाय, पूण मुंदरून तो म्हणटा देव सकला येता मनशाच्या मोगान आनी उस्क्यान म्हणल्यार सत परगटता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. सर्विल्ल्या क्रिस्तांव बरी. आमी बरी जिनिसान सदां तयार आसूंक जाय. जेजू क्रिस्ताची सकत आमच्या वाटेक बोळ दिता. तो आमचो आदार आनी ताणें आमकां आपयला तोच आमकां पवित्र करता म्हणल्यार सत सांपावल कोरिंतकारांक परगटता. तर बरवशान राखून रावंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. सामार्काचो 13वो अध्याय 2 विशय कळीत करता. एक जेरुसलेमाचें देसवाट आनी दुसरें जेजूचें दुसरें येणें. जेजू ओलवे दोंगरार बसलो आनी ताच्या सांगाता ताचे आपोस्तल आसले. तांकां तो सदां बरवशान तयार रावंक उलो दिता. तर ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी ह्या आद्वेंत काळांत क्रिस्ती परजेक मागण्या आनी प्राचिता मुखांतर सदां जेजूच्या येण्याक तयार रावंक प्रेरीत करीशें तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचें महत्व आनी जबाबदारी समजून परजे मोगान भरून निस्वार्थीपणी आपली सेवा लोकांच्या आनी देशाच्या उदरगते पासून करून तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, पिडेस्त प्रायस्त आनी निर्गतिकांनी आपल्या कश्टांत आनी एकसूरपणान बरवसो सांडिनासतना सदां तांचें जिवीत बरवशान सारूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी जिविताचो उद्देश आनी शेवट समजून जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, ह्या मिसाच्या बलिदानांत हाजर आसच्या आमी हर एकल्यांनी खरें प्राचिता वरवीं मन पवित्र करूंक आनी बरवशान जेजूच्या येण्याक तयार रावंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.